hello and welcome to yet another exciting episode of Travelogue. Last time जेन्ना आम्ही तुमकां मेळ्ळे तेन्ना आम्ही आडपय गांवांत गेले मेळपाक सागर नायक मुळेक. ह्या फावटी आम्ही अशाच एका आर्टिस्टाक फीचर करता, तांकां मेळटले, ताजें काम पळयतले आनी ताज्या गांवांत वयतले. बट ही एंटायर जर्नी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना बरी मातशी अशी सुखरूप आसची, बरी आनंदमय आसची. आनी ही जर्नी आमी ह्या फावटी करता विथ रेनो ट्रायबर. रेनोची ही नवी गाडी स्पेशियस आसा. ऑब्वियसली आमचो क्रू व्हडलो आसा, आमचे लगेज खूब आसा आनी आमी ट्रॅव्हल करपाक लॉंग डिस्टन्स वता. सो इट इज नाव टायम टू इनवायट माय कार सो दॅट वी कॅन गो ट्रॅव्हल दिस ब्युटिफूल जर्नी विथ रेनो ट्रायबर. Well, as I तुमकां सांगला, the journey is going to be so beautiful and it is good to meet a good friend of mine after long time. दत्ता बाब आमच्या बरोबर आसा आनी इफ यू रिमेंबर रेनो गांवकार जेन्ना आमी जर्नी सुरू केल्ली, वी हॅड ट्रॅवल्ड अक्रॉस 12 तालुकाज आणि त्या तालुकांनी वयतना आमी वेगवेगळ्या लोकांक मेळ्ळी. ही एंटायर जर्नी जी असली आमची ती रेनो बरोबरच असली आनी इट्स गुड टू बी बॅक विथ रेनो अँड ऑब्वियसली बॅक विथ दत्ता. First of all, how do you feel after meeting long time? Great, it's been long time. In fact, I was waiting for opportunity. केन्ना मेळप जातलें काय म्हणून परत ती आयज मेळ्ळी म्हाका. Okay. And how has been your journey with Renault for so long now? It is quite good as a brand. It is growing, and it's been 4 years in the system, so it's doing wonders for me. Great. I think as it does wonders, I think even this journey would be a wonderful one. So I think we should hit the road. Absolutely. and go to this place to meet the artist. Certainly. Sure. असे म्हणतात की मोर दॅन डेस्टिनेशन युअर जर्नी इज इम्पॉर्टंट. बट आमच्या केसीन बोथ द डेस्टिनेशन एज वेल एज जर्नी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर्नीचे उलयत जाल्यार आमी वी आर इन द कम्फर्टेबल कार ऑफ रेनो ट्रायबर आणि वी आर एन्जॉयींग दीस जर्नी. आणि जशें तुमकां सांगलेलें हांवें, वी आर मिटींग एन आर्टिस्ट नाव मागीर सांगता, बट द प्लेस दॅट वी आर हेडिंग इज पर्ये सांखळे. सो वी आर गोईंग डीप इनसाइड द इंटिरियर्स ऑफ गोवा जस्ट टू मीट एन आर्टिस्ट. आणि दिस जर्नी हॅज बिकम सो वंडरफूल अँड आय नीड टू टॉक अबाउट दिस कार. आणि आमच्या बरोबर आसा दत्ता बाब. सो दत्ता, दिस कार इज सो स्पेशियस, यू नो, द एंटायर क्रू इज सेट अप इनसाइड. इट्स सो कम्फर्टेबल जे आमी आतां वोदच्यान ट्रॅवल करता बिकॉज इट इज सम 30-40 ऑड किलोमिटर्स दॅट वी बी ट्रॅवलिंग हियर. म्हाका सांग, वॉट इज दिस USP ऑफ दिस कार? बिकॉज आय कॅन फील अ लॉट इज देर टू बी ऑफर्ड फ्रॉम रेनो. So I'm glad initially that you enjoyed the journey. Basically, Triber जी आसा पळय, the tagline of Triber itself is space for everything. म्हटल्यार कितें, it is basically a 1 to 7 seater, which makes comfortable sitting arrangement for all the 7 seater, which your crew also has experienced. हय, so त्या भाशेन. How has been the response for the car the moment it has been launched? It is doing quite good. We launched it last year, and the units what we sold is immense. So it's quite good. And post corona hit, the economic slowdown म्हणटा आमी, has it picked up now again? Yes, it is did. Initially मातशें जेन्ना जाल्लें तेन्ना मातशें slow आशिल्लें, but now we are
getting a good response. वेल आम्ही एन्जॉय करता जर्नी आणि जशें दत्तान आमकां सांगलें की दिस इज अ स्पेशियस कार अगेन हॅज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर. तुम्ही जर ही जर्नी एन्जॉय करत आसतात जाल्यार यू वूड बी रियली इंटरेस्टेड इन द कार. ताज्या बद्दल आमी चड आनीक सांगतले बट नाव इट इज टायम टू मीट दी आर्टिस्ट. सो वी आर ट्रॅव्हलिंग अगेन टू परये. पयलीं त्या आर्टिस्टाक मेळ्ळ्या आनी ऑब्वियसली ताजें काम पळयतलें आमी. काम पळयता आमी ताका सांगतले की मातशें आपलें एक बरेंशें आमकां काम दाखय बीन करून. आणि ते करताना ऑब्वियसली वी विल स्पीक अ लॉट अबाउट द कार. सो स्टे ट्यून, कीप ऑन एन्जॉयिंग दिस जर्नी ऑफ आवर्स दॅट इज ट्रॅव्हलॉग. वेल ट्रॅव्हलॉगची आयज जर्नी पावल्या पर्या गांवांत. हें हांव तुमकां सांगलेलें बट आर्टिस्ट कोण हें हांव तुमकां सांगूंक नासलें. आमच्या मदीं आयज आर्टिस्ट आसा तो शिव माजीक. शिव थँक्यू वेरी मच. हांव जाणा तूं बिजी आसता, तूं काम तुजो वेवसाय आसा बट त्या हितून तुवें वेळांत वेळ काडून आमकां हो टायम दिलो. येवपाचें कारण म्हणजे तुजें जें काम आमी फेसबुकाचेर पळयता, सोशल मिडियाचेर पळयता त्या खातीर आवर्जून तुका भेट दिवची कशी दिसली आमकां. ह्या ट्रॅव्हलॉगान पावर्ड बाय रेनो आयज तुज्या दारान आमी मुद्दम आयल्या आवर्जून जाणून घेवपाक तुज्या ह्या कले बद्दल. म्हाका एक सांग, ही सुरवात कशी जाली? स्कुलांच्यान म्हाका ती ड्रॉइंगाची आवड आसली. सो दिसतालें की म्हाजें बीन नांव जावचें. स्कुलान आमचे सर भुरगे सगळे म्हाका म्हणटाले की तुजें आर्ट बरें आसा. सो हांवें चिंतलें की आतां म्हाजें फुडलें करियर हें एज अ आर्टिस्टाचें. बट मागीर तें फुडें जेन्ना हांवें 12th पास आवट केलें मागीर जायना जालें. फायनान्शियल कंडिशन तशें घरान नासलें. सो म्हाका ड्रॉइंग तें क्वीट करचें पडलें आनी मागीर चल कामान बिजी उरलो. बट मागीर सोशल मिडियाचेर हांवें ते विडियोज पयले. भुरगे आपले आर्ट्स घालतात, तांकां फॉलो करतात. सो हांवें चिंतलें आतां म्हाजे कडेन एफर्ट जाता सो हांवेंनूय ड्रॉइंग करचें परत स्टार्ट म्हणून हांवें तें परत ड्रॉइंग स्टार्ट केलें. आनी आतां भुरगे बरे सपोर्ट करतात, सगळे म्हाज्या कामाक बरें वालोर दितात. जालें तें. बरें, तुजें आर्ट इज मोर ऑफ अ चारकोल बेस्ड पेंटिंग्स जे करता तूं? हय, चारकोल, ग्राफायट. इवन लास्ट मंथ आय ट्रायड कलर ऑल्सो. कलरूय बीन करता आतां. पूण हे चारकोलान काम करप किंवा ब्लॅक एंड व्हायटान काम करप हें तुका कित्याक दिसलें तेतूर काम करचें कशें? म्हणल्यार विडियोज पयले लोक बरें ड्रॉइंग खरें म्हणल्यार कलराकून ब्लॅक एंड व्हायट आसता पळय तें ड्रॉइंग अशें बरोवन दिसता. आनी लोक बीन म्हणटा की ग्राफायट जावं चारकोलाक चड अशे लोक फाटल्यान धांवतात की हें बरें आसा स्केच कोणाक बर्थडे गिफ्ट करपाक जावं कोणाचें कितें फंक्शन आसा जाल्यार सरप्रायज गिफ्ट दिवपाक स्केच चड प्रिफर करता अशें म्हाका दिसलें. म्हणून हांवें तेतूनच गेलो ग्राफायट जावं चारकोलान. वेल, तुमी थोडे ग्लिम्सीस पळयलात आसतले शिवचे आर्टवर्क जो ताणें हांगासर आमी डिस्प्ले केल्ले ते. आय थिंक आतां वेळ आसा की एक्चुअल पळोवपाची पेंटिंग. सो शूड वी हॅव अ लूक? वॉटर कलर केल्लो हांवें लास्ट एक वर्स भर जातलें हेका केल्ल्याक. एक ग्राफायट प्लस चारकोल. एक आतां डार्क एरिया आसा पळय ती चारकोल आनी एक ग्राफायट. हो फूल ग्राफायट चारकोलूच यूज केला हेका. ग्राफायट हेका मात सुद्दां खंयच ना यूज केल्लो. आनी खंय खंय मातशें हायलायट केला ते तुमचे इरेजर्स कितें कितें. हो वॉटर कलर तो फूल वॉटर कलर ते
4-5 म्हयन्याले हे केलें मागीर सेकंड अटेम्प हा सेकंड अटेम्प फर्स्ट अटेम्प आहले ते एकूच केले वॉटर केल्लें केन्ना ट्राय करून नासलें हांवें फर्स्ट टायम केल्लें म्हणल्यार ड्रॉईंग करपा लागून हे सगळे तो एक ग्राफायट वो चारकोल एक ग्राफायट प्लस चारकोल गो आहा ती ग्राफायट आनी बॅकग्रावंड आहा ती चडशे चारकोल ते डार्क कलर आहा पळय बॅकग्रावंड आहा पळय ते सगळे हेच आमचे चारकोलच यूज केला एका ह्या ड्रॉइंगाक मात चड लागले ऑलमोस्ट 50 वरां तरी लागले आसतले एका इवन तो शिवाजी आहा पळय तेका एका बीन सेम तशेंच ते मातशें नुस्तें बीन सारकें दिसूंक जाय अशें करून ते मागीर ते केल्ले पळय ते डिटेलींग अशें पडलें हेका मात खूब टायम लागला अजून पर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी शिवाचे आर्टवर्क पहिलाच आसतलें आणि ऑब्वियसली यू बीन ऑल मेस्मराइज्ड आय थिंक शिव अमेझिंग वर्क दॅट इज बीन डिस्प्लेड आय थिंक दत्ता यूड लायक टू से एनीथिंग नो डाउट इनक्रेडिबल पोवन म्हाका एक्चुअली रियलिस्टीक सारकें दिसता ते इतलें बरें आसा इट्स ग्रेट ओके शिव म्हाका दिसता ऑल माय व्ह्युअर्स वूड बी रियली इंटरेस्टेड की तो सांगताना ताणें आतां कॅज्युअली म्हटलें खरें की अरावंड 10 to 15 hours ऑर मे बी 2 दीस 3 दीस लागता एका पेंटिंगाचेर काम करपाक I think we'd all like to see the process also to करताना. So Shiv, on behalf of all our viewers and obviously Datta, I would like to request की तू एक आमच्या खातीर पेंटिंग करचें एक तुजें जें काम आसा तें करचें मे बी आउट ऑफ दिस रूम मे बी आउटडोर वचून खंय तरी आमी करुया. I think everybody is excited, so am I, so is Datta. So I think it is time to head out in the outdoors आणि पळोवया एक जेन्ना तो कलाकृती आपले सादर करतलो आणि डेफिनेटली we'll have a chat with Datta because everybody is impressed with the car also. Well, while Shiv is on to do his part of the job, it is time for me to say hello to Datta after a long time maybe because आम्ही पेंटिंगान इतके एनग्रॉस झाले की we were like mesmerized as I said and so did you like that thing. We were also mesmerized while traveling. जेन्ना हांव शिवाक मेळपाक हांगासर येतो and you were part of the journey, you were the सारथी of this beautiful rath of ours. म्हाका सांग I am really impressed with the car, Renault Triber. जेन्ना फर्स्ट टायम लॉन्च जाल्ली तेन्नाच आय लायक्ड इट बिकॉज ऑफ द स्पेशियस थिंग इट वॉज फीचर्स वर रियली ग्रेट म्हाका सांग वॉट वूड यू लायक टू सी टेल द व्ह्युअर्स बिकॉज आय एम रियली इम्प्रेस्ड सो ट्रायबर एज यू हॅव ऑलरेडी कम अक्रॉस द कम्फर्ट लेवल सांगपा म्हटल्यार इट इज अ फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट वेर इन इट इज फ्रॉम 1 seater to 7 seater अशी आसा इट इज अ 1 liter एनर्जी इंजीन विथ ड्युअल VVT विच जनरेट्स अ पावर ऑफ 72 PS. जेन्ना आमी येताले यू मस्ट हॅव नोटीस द वायड स्क्रीन वीच गिव्स यू द पॅनोरॉमीक व्यू सो एंटायर सगळो व्यू मेळटालो तुमकां सो दॅट इज वन बेनिफीट ऑफ इट. द प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स विथ DRLs वीच गिव्स यू बेटर ड्रायवींग कंडिशन्स वेन फॉगी आनी डीम लायट जेन्ना आसता सो इट गिव्स यू दॅट बेटर व्यू.
but every time आम्ही 7-seater म्हणटा पळय huge space, at times there are some things which are compromised. Where anybody's comfort is compromised in this vehicle while sitting, while going for a long tour maybe? Not really. As we have seen, आम्ही तुझ्या क्रूक सुद्धा आम्ही बसयल्या. We had comfortable journey with them. So nothing of that sort. So it is a 7-seating capacity, and it does the job perfectly. In terms of looks, also this is, I believe, is a top model that we have today. Okay. Even in terms of look, I think there is a lot of upgradation that has happened, which is part of this particular car. Correct. So if at all segment jenna म्हणटा आमी, when we are talking about segment, it is the length of the vehicle is 3990 mm. So it is a sub 4 meter. Being a sub 4 meter, the wheelbase of the vehicle is quite big. For that particular reason, you have plenty of legroom for all 3 rows. So when we are going to sit inside, I'm going to show you how big it is. The front end is amazing. You've explained the size of that particular entire vehicle. I think we need to check out the rear space also. So this is my favorite part. It is called the Easy Fix. So the vehicle has got a multi-purpose use. So you can utilize it as a 5-seater, a 6-seater, and a 7-seater as well. So I'll show you what I mean by that. So here तुका seat जायला काडपाक मेळटा. All you have to do is just remove, plug करप, आणि साइडीन दवरपाक. Okay. The entire thing has become like a 6-seater. You can put in your luggage here. Yes. So दोन्ही सीटा काढून मागीर it becomes a 5-seater, and there is a huge boot space of 625 liters. So that is one good part. So if you're traveling long distance, you have your rather small family, then you can entirely use the rear space for the luggage. For me, the most important thing that fascinates me in a car is the interiors. I think it has to look very sleek, elegant. And while traveling, I was looking at the dashboard, the interiors that are, also the seat covers, and entire feel has been superb. Kind of that look that we have is amazing. Would you like to say anything? I think third Of course, hoy sarke. So when you're on the driver's seat, the instrument cluster is entirely digital, and it gives you MID. By MID I mean multi information display. Okay. So सगळे liters consumed by the vehicle, distance covered, हे सगळे तुका दाखयतले. We have the 8-inch display screen, which showcases Apple CarPlay, Android Auto सुद्धा आसा तेका, and it has got video player as well. Okay. There's a new function called Driving Eco, wherein the vehicle rates you according to the way you drive. Oh, right. Yeah. Nice. So that is one good feature. Centrally controlled AC, push start button asa teka. Another good feature is this smart access key. All you have to do is keep this in your pocket, and the moment you come close to the vehicle, it automatically gets unlocked. Great. The moment you go away from the vehicle, parat Awesome. magi locks are. So this is a smart access, and then you have plenty of space, wherein एक वो एक ग्लो बॉक्स असा. This particular one is a cooled glow box. Okay. हांगा एक असा. This is another cooled glow box. So storage space basically though. And there is second unit of the AC. By second unit I mean there are 2 units. So फाटल्यान जे आसा पळय, for the second and third row, Okay, it is nice. not a blower, it is a full-fledged AC. AC. That is one good Okay. thing about it. That's great. And it comes with 4 airbags. Okay. So safety feature is also Safety feature incorporated also properly in that. Absolutely.
वेल जशें तुमी पळयलें शिव आपले सध्या काम चालू आसा ताजें ही इज कमिंग क्लोज टू द कंप्लीशन बट मोर इम्पॉर्टंटली वी आर ऑल्सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ ट्रॅव्हलॉग पावर्ड बाय Renault Triber. Datta, it is always pleasure to travel with you. If I remember the old days of Gaonkar, it is the same guy who joined us for 2 of our episodes. So it is always an amazing thing to meet a good friend of mine after a long time. More importantly, if anybody is impressed with the episode, with his work and with the car, now let's come to mota paisa. How much does it cost you? So basically it ranges from 5.5 lakh to the top model AMD 9 lakh. Okay. That is how it ranges. Okay, and also since we are already in the festive season, we are coming close to the year end. Offers. So regarding the offers for December, it is 10,000 of cash discount available on the car and 20,000 of exchange bonus. So you have a benefit of 30,000 altogether. So तुमकां जर ही अवेल करपाक जाय, तुमकां जर ही गाडी तुमच्या घरान आयिल्ली जाय तर definitely visit the showrooms across Goa and meet guys like Datta. I think they will really help you guys to make a informed decision. आता हाजी वेळ आसा बिकॉज आय रियली लव द एंटायर क्रिएटीव प्रोसेस जो एक वेगळो आसता ताच्या नंतर फायनल क्रिएटीव वर्क पळोवपाची एक मजा आसता आय थिंक यू विल बी व्हेरी मच एक्सायटेड टू सी शिव्स वर्क सो हे तुमच्या खातीर शिवाचें काम आनी तुमकां जर आवडलें जाल्यार आवर्जून ताका कॉन्टॅक्ट करा बिकॉज ही इज अ बडिंग आर्टिस्ट ही नीड्स हीज वर्क्स टू बी प्रमोटेड अँड ऑब्वियसली जशें वी ऑल एन्जॉयड क्रू एन्जॉयड दीस पर्टिक्युलर प्रोग्राम तुमकां हो सेकंड एपिसोड ऑफ ट्रॅव्हलॉग आवडला आसतलो खंयच वचो नाकात अशेंच आमी वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार घेवन येतले तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.